Mark chapter 7 verse 18 to 23. दिसून तांकां सांगले, तुमी हेरां बरी समजोनी नातलेले कितें? भायर तांव मनशाच्या भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजना काय? जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. तरुण तो म्हणालो, पूण मनशा भितर तांव कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. तांव म्हणजे मनशाच्या काळजांत भायर सरता तें हें. खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बसकाळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायट मनशाच्या भितर तांव भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात.